सैमीक कारणाक लागून लायटीचे चडशे प्रश्न उप्रासतात। तेच बरोबर कर्नाटकांतल्यान येवपी लायटीच्या उपकरणाची कर्नाटका कडल्यान दुरुस्ती जावंक नासली। आता वेंचणूक जाल्या उपरांत ह्या उपकरणाची दुरुस्ती जाल्या, देखून दक्षिण गोंयच्या लायटीची समस्या बेगीन जाग्यार पडटली, वीज मंत्री सुदीन धवळीकारान उतर दिला। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी सबस्टेशनां उबारतले आनी लायनमॅनांक गरजेन लागपी आवत सयत लोकां बरोबर उलोवपाची ट्रेनिंगूय दितले। वीज खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतले उपरांत वीज मंत्री उलयतालो। एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय, पावस चालू जावपाचो आसतना देर वॉज लॉट ऑफ फ्लक्च्युएशन फॉर नेचरल कॉज। फॉर एग्जाम्पल आमची जी आंबेवाडीच्यान लायट येताली ती लायट कर्नाटकांतल्यान येता आनी त्यो ज्यो वायरी येता त्यो कर्नाटकांतल्यान येता, पावर येता ती, आनी त्यो कर्नाटकांत इलेक्शन आशिल्ल्या कारणान तांणी जे मेंटेनन्स करपाक जाय आशिल्लें तें कालच्यान चालू केलां, लक्षांत दवरा। आनी त्या खातीर देर वॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लेम इन द फ्लक्च्युएशन टुवर्ड्स सावथ। आतां जो प्रॉब्लेम आमकां नॉर्था जालो तो कलंगूट, तो आमी जवळ जवळ 90% वयर रिजॉल्व केलो। पेडणे तालुक्यांत ते जे मांद्रे जी लायट येता ती पेडणेच्यान येता आनी त्या खातीर जे सबस्टेशन आमी मांद्रे घेतलां ताचें कंप्लिशन ह्या म्हयन्यांत जाता। दुसरो ट्रान्सफॉर्मर जो आमी वेर्णा बसोवपाक सोदता 50 MVA तोय ह्या म्हयन्याक कंप्लीट जाता, येता त्या म्हयन्यात सादारण 1 तारीख पर्यंत आमी तो चार्ज करपाक सोदता। आनी हे दोनूय गोश्टी जाल्या नंतर देर वील बी लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट इन टर्म्स ऑफ वेर्णा, इन टर्म्स ऑफ कुंकळ्ळी सबस्टेशन, त्यानंतर आमचो सालसेत आनी त्यानंतर पेडणे। प्रत्येक जण जे विचारताले, खूब जाणांनी प्रश्न केलो, तांकां जाय जे साहित्य जाय तें दिलें काय म्हणून, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर आसूं किंवा इतर बारीक सारीक गोश्टी आसूं, लायनमॅनाक ज्यो गोश्टी जाय त्यो तांकां दिले काय कितें, रेनकोट आसूं, शूज आसूं, ते सगळे तांचे पर्यंत पावोवपाक लायले। त्यो तांचे कडेन ह्या म्हयने पर्यंत सगळे घेवन वतले, इन्क्लुडींग रेनकोट घेवन वतले। प्रिकॉशनरी मेजर कितें कितें घेवपाचो, आतां पावस आयिल्ल्या नंतर तेही सांगलां, लोकां कडेन कसो उलोवपाचो तेही ट्रेनिंग दिवपाक सांगलां। इन शॉर्ट तांकां जे लायनमॅन म्हणून जे कोण बसता फोन घेवपाक किंवा तांकां ट्रेनिंग दिवपाक सांगलां। इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लेम हो जो पर्यंत गोंय सरकार स्वता मॅन्युफॅक्चरींग प्रोसेस करून स्वताची इलेक्ट्रिसिटी तयार करना तो पर्यंत हो प्रॉब्लेम, हो मायनर प्रॉब्लेम आमकां आसतलोच। रेट वाडोवप, रेट कमी करप, फ्लक्च्युएशन, ह्यो गोश्टी आमकां जाय तशें मेळनात, त्या खातीर ते आसतलेच। पूण तातले तातूंत बरें काम करून आमी कशें दिवप हें पळोवपा खातीर आमी टोटल HT लायन ज्यो आसा इन टर्म्स ऑफ सिटी एरिया, इन टर्म्स ऑफ टुरिस्टीक इम्पॉर्टन्स, इन टर्म्स ऑफ सी शोर, इन टर्म्स ऑफ नदी किनारी, फॉरेस्ट एरिया एंड ऑल्सो इन एग्रीकल्चर एरिया, ह्या भागांत आमी HT लायन अंडरग्रावंड केबलिंग करपा खातीर घेतल्या। हें काम जेन्ना कंप्लीट जातलें, हांवें जे सॅक्टर सांगले तातूंत फ्लक्च्युएशन जें आसा, इंटरप्शन जें आसा तें कमी जातलें। आनी देर वील बी ऑल्सो सेवींग इन टर्म्स ऑफ जो लॉस आसा, NRE म्हणटात, नॉन रेवेन्यू इलेक्ट्रिसिटी, तो लॉस जो 15% आसपास आसा, दॅट कॅन कम टू अ सिंगल युनिट।